सारावले अंडरपासात नाल्याचे उदक साचिल्ल्यान ह्या रस्त्याचेर येरादारी करप सध्या लोकांक कठीण जाला। अंडरपासाचे बांदकाम फेल अशी कागाळ लोक करतात जाल्यार थळावी पंचायत हो प्रश्न सुटावो करपाक अपयशी थारला। सुरावले अंडरपासाचेर नाल्याचे उदक साचिल्ल्यान ह्या रस्त्यावेल्यान येरादारी करप सध्या थळाव्या लोकांक कुस्तार जाला। अंडरपासाचे बांदकाम अर्देकुटे कित्याक उरले, थंय नाल्याचे उदक कित्याक पावता काय हाची सारकी जाप थळाव्या पंचायती कडेन लेगीत ना। पंचायत वांगड्यांनी थळावो आमदार तशेंच भौशीक बांदकाम खात्या कडेन हे विशीं कागाळ केल्यार ते कानामनार घेनात अशी जाप दितात। आम्ही लेटर बी केला, PWD लेटर बी केल्ले आसा। तेन्ना करता म्हणटाले ते पावसा लागून मातशें राविल्ली ते। मागीर काल मी परत फोन करून गेला, ते आतां रॉबल बी घालून तेणी मातशें आतां पॅक करून दवरला। मागीर आपूण उदक सुकतकच मागीर आपूण करता म्हूण सांगलें तेणें। ते उदक खंयच्यान येता ते उदक खंयच्यान येता कांयच कळना। ते म्हणटा जमनींतल्या शेतांतलें येता अशें म्हणटा ते। कोण PWD म्हणटा? PWD म्हणटा। पूण तशें उदक येत उरलें मागीर तशें उरता ते आतां आमी पंप घालून ते सारकें करया म्हणल्यार मातशें 2 दीस दी म्हणलें ते ऑलरेडी वॉटर लेवल आहा आनी ते उदक वचना। पयलीं एक ड्रेनेज आहा तेका ड्रेनेजींग सिस्टम जालना आनी पयलीं सद्याक आमी रेल्वेकूय दिला। तेंगे तो क्रॉस बार आहा तेजी कोण गाडी मान उडयलो, प्लस आमी PWD धाडला लेटर, प्लस MLAकूय धाडला, प्लस आमी रेल्वे आमगेले जे ऑलरेडी आमी सांगिल्लें पयर तेणें पोटहोल पुरोवन दिलें आमकां। तो बरो व्हडलो आहलो तो अंडरपासाक तो आहलो तो आनी तेका पंप बसोवपाक पडटा चड म्हाका, कित्याक ती सिस्टम हें करपाक ड्रेन करपाक उदक। ते उदक खंयच्यान येता? ते एक ड्रेनेज आहा तेका सारकी नॅचरल नल्ला आहा तेका टच, तेका रिटेनिंग वॉल जाय आनी तेका एक सिस्टम जाय नल्ला आउट वचपाक। पूण ते उदक सेवरेजीचे काय ना 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 रेन वॉटर ते स्टॉर्म वॉटर आहा ते रेन वॉटर। पूण हे एस्टिमेट करतना कॉन्ट्रॅक्टरा बी खबर नासलें पयलें नासलें ते पयलें आसतलें न्हू इसपायको। इट्स टेक्निकली मातशें प्रॉब्लम जालो आहा तेका। केन्ना करता म्हटलं तेंच्यानी? अजून आमकां कांय येयलें ना, केदो कोतायचें आनी केदो दिताय ते अजून आमचें हँड ओवर केलें ना, तेणी इनॉग्रेशनूय केलें ना। तुमी खबर काडून ना? आमी दिला ऑलरेडी, पयलीं रिसंटली दिला मिटींग। एवरी मिटींग आमी दितात, तेंका लेटर धाडटा, MLAकूय धाडटा। अंडरपासाचे काम फेल जाला हो रस्तो सुविधे परस त्रास करपी थारला हे पंचायत वांगडी लेगीत मान्य करतात। मात अंडरपास केन्ना मेरेन सारको जातलो ताची जाप सध्या पंचायत वांगड्यांकडे ना। आमी सध्या आसा सुरावले हांगा। सुरावले जो अंडरपास बांदिल्लो लोकांक वचपाक बरें जातलें म्हणून, कारण हांगच्यान मुखारल्यान जो रस्तो आसा थंयच्यान ट्रेनीची गेट आसा आनी गेट आशिल्ल्या कारणान गेट पडटकीर हांगा ट्रॅफिक ब्लॉक जातालें। त्या खातीर हांगा सरकारान अंडरपास बांदिल्लो, चर्चिल आलेमांव आसतना हो अंडरपास पास जाल्लो। आतां हांगा प्रॉब्लम असो जाला आसा की 1 वर्स जाली तरीकय हांगा अंडरपास दोनी सायडीच्यान ओपन जाली ना। एक म्हणजे एक सायडच ओपन केल्या आनी एक सायडीच्यान दोनी ट्रॅफिक वता। आतां परतो एक प्रॉब्लम जाला आसा की ह्या अंडरपासाक उदक भरलो, फाटल्यान पळयताले सगळें उदक भरता। हें उदक जें आसा हें एक नाल्ला आसा, नाल्लाच्यान येता आनी ही मातशी थोडी लो लायिंग एरिया आसा। असो पयलीं अंडरपास फेल जाल्लो आसा जो कोमाक बांदिल्लो आसा तोय फेल जाल्लो आशिल्लो, थंयी पोंदाक उदक भरता। सो हांगा सांगिल्लें की जेन्ना अंडरपास बांदतना हांगा अशें जावपाना, आमी लेटेस्ट टॅक्नोलॉजी वापरतात, पूण ही सगळी लेटेस्ट टॅक्नोलॉजी फेल जाल्ली आसा आनी हांगा उदक भरता। आतां जर ही सायड पळय, दुसरी सायड जाल्यार हांगा चड उदक भरिल्लें आसा, रेबो जाल्लो आसा आनी कंटिन्युअस उदक आसा। आतां काय पावस ना, एक म्हणजे हांगच्यान जे सायडीचो नाला आसा त्या नाल्लांतल्यान हें उदक ह्या अंडरपासाक वता आनी थंय ते दोनी सायडीक भरता। परते म्हणलें जाल्यार हो जो दुसरी सायड जी आसा, दुसरो आर्म जो आसा अंडरपासाचो तो अजून पर्यंत तयार जालो ना। जेन्ना आमी पंचायती कडेन हाजे बद्दल खबर काडली, ते म्हणटात की आमी वेळोवेळ PWD कडेन हाजो पाठपुरवठा करतात, तांकां लेटराय धाडिल्लीं आसा, गेल्ले म्हयन्याकूय लेटर धाडल्या, पूण PWD सांगता आमी आज करतले, फाल्यां करतले, पूण PWD टायम मारीत व्हरता। कित्याक जाता तें आमकां खबर ना म्हणटात। आमी MLA कडेनय हाजे बद्दल पत्रव्यवहार केल्लो आसा। आमकां लास्ट जे एश्युरन्स मेळ्ळा, आमचे लेटराक रिप्लाय मेळ्ळा की ते येणाऱ्या 15 दिसां भितर जातले, पूण ते सांगते भशेन हांगा फक्त PWD काल पर्यंत जे पॉटहोल पडिल्ले ते पॉटहोल रोबोल घालून पुरयल्ले आसात आनी कांयच काम जालें ना। मेन म्हणजे हांगा एक फूल टायम पंप जाय पडटलो, कारण हें उदक भायर मारपाक आनी अशे कडेन भायर मारचें पडटलें की तें उदक परतें येवपाना अशें। गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव मलकानीकर।